बोरी फोंडे वाठारांत धाड घालून एंटी नार्कोटीक सेलान 8.5 लाखांचो गांजो तशेंच हेर घुवळे वखदांचे प्रकार जप्त केल्या। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी युवराज बोरकार ह्या 31 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो आपल्या घराच्या बेसमेंटान गांजा आनी हेर घुवळे वखदांची लागवड करतालो। ह्या तरणाट्या कडल्यान 1 किल गांजो, 150 ग्राम हायड्रोपोनिक्स वीड, 15 ग्राम MDMA जप्त केले। गोयच्या एंटी नार्कोटीक सेलान आयज एक यशस्वी कारवाई करत जवळपास 8.5 लाखाचो ड्रग्स आणि गांजा जप्त केलेलो आसा। बोरये फोंडा हांगासरलो युवराज बोरकर ह्या 31 वर्षीय तरणाट्याक अटक करून तेजे कडसून ही सगळे साहित्य जप्त केलेले आसा। अशी माहिती मेळटा की हो तरणाटो आपल्या घरच्या बेजमेंटान कॅनबिस लायतालो, पिकयतालो, जेचे सीड्स जे आसा ते सीड्स तो भायरसून ऑनलायन ऑर्डर करतालो आणि त्याची लागवड जी आसा ती आपल्या घरच्या बेजमेंटान करतालो। त्याच्या कडसून हे सगळी जी लागवड आसा ती लागवड त्यांनी ANCन हस्तगत केलेली आसा। भितून 150 ग्राम हायड्रोफोबिक वीड, 1 किलो गांजा आणि 15 ग्राम MDMA अशा प्रकारचे ड्रग्स आणि गांजा आयज ANCन ह्या युवराज बोरकर ह्या 31 वर्षीय तरणाट्या कडसून हस्तगत केले आणि ताका अटक केलेली आसा। गोमंतक TV खातीर हांव विनायक सामंत, पणजेसून।